सुकूर वाठारांत शेतकी सुवातेर आशिल्ल्या नाल्यांच्या दुरुस्ती कामाक सुरवात केल्या। ह्या कामाचो बुनयादी फातर शेनवारा उदका स्रोत मंत्री विनोद पालयेकरांच्या हस्तुकी महसूल मंत्री रोहन खंवटेच्या हजेरेंत बसयलो। आरडीएक्स गोवा खातीर सुकूरच्यान जोसेफ फर्नांडीस। शेती बाबतीत तिनूय कमिटी आपले आराडीची जावं खऱ्याची जावं वाड्याची जावं आपापल्या मेंबरांकडे कमिटी घेता पूण एकजुटान एक बाबा आमी काम करूया शेती मजुरांचे प्रॉब्लेम कितें हे परत जेन्ना आमचे कडेन फुडें हाडटात आमचो प्रयत्न आसा जाता तितलो फुडें व्हरपाक हो प्रकल्प जवळ 3-3.5 वर्सां पयलीं सुरू जावंक जाय 3 वर्सां पयलीं ऑपोजिशन आशिल्ल्या कारणान सगळी फायली घेवल्यो फुडें म्हाका याद जाता तेन्ना हांव सगळ्यांक मार्गार घेवन गेल्लो पूण फुडें कांयच केलें ना उरलें तें एकदां फायनान्स अप्रुवल मेळूं ना बाकीचें कांयच जालें ना। हो सरकार जेन्ना आयलो आणि तुमच्या आशीर्वादान देवाच्या कृपेन जेन्ना एक स्थान मेळ्ळें ते स्थान मेळटकच एक रायट मायंडेड कलीग मेळ्ळो तेन्ना काम करपाची एक वेवस्था चेंज जाता। मुख्यमंत्र्या कडल्यान पयशे घेवन विरोधा फाटल्यान लागून काम चालू करुया सांगप आनी रोखडेच रिस्पॉन्स मेळ्ळो ते एक पॉझिटिव्ह सायन जाता। ताचे खातीर म्हाका सांग विरोधाचे मनपूर्वक तुमच्या सगळ्या तर्फे ताका थँक्यू म्हणटा। ह्या कारणान ह्या लास्ट 6 म्हयन्या भितर सरकार येवन म्हाका एकदा ताजी 2 कामां करूं जाय आसलीं सुरू पूण ताणें आमची कामां सुरवात करून दिली आसा। शेतकऱ्याच्या तोंडार ह्या 5, 7, 8 वर्सां तरी बरें हास्य पळयलां पूण जाणा की वर्सा पीक वाडटा। आतां ही गोष्ट आमी फुडें व्हरता आसतना वेगळे आनी विशय आसा। क्लबांनी मागणी केल्या ती आमकां जाता तितलो बेगीन रस्तो करचो म्हणून आनी रस्तो जाय म्हणून सुद्दां आमी मागणी फुडें व्हेल्ली आसा मंत्र्या कडेन आनी म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन तो ते आमकां एप्रूव करून दिलें जाल्यार तें काम सुरू जातलें जातूंत हांगाच्यान वता आसतना भितर मशिनां व्हरता आसतना तुमकां वता आसतना एक बरो मार्ग मेळटलो। खऱ्या आनी वाडेकारांक आराडकारांक जे शेती खातीर इतले वावरता इतलेच तुमकां विनोदाच्या प्रेझन्सान प्रॉमिस आमी दोगूय करूंक शकतात की जे डेव्हलपमेंट शेती बाबतींत जाय शेतकऱ्या बाबतींत जाय व्हाळा बाबतींत जाय थ्रू वॉटर रिसोर्सीस तागे डिपार्टमेंटा बाबतींत जाय दोगूय जाण बरोबर रावन ते तुमकां डिलिव्हर करपाचो पूर्ण प्रयत्न करतले। एग्रीकल्चर खाते आणि वॉटर रिसोर्स खाते हांचे मदीं सामंजस्य करून एक कम्युनिटी फार्मिंग करपाचो एक कन्सेप्ट आमचो नेते विजय बाब सरदेसाय हांच्या मनान सदांच आसता आनी त्या बद्दल ते उलोवपाचो प्रयत्न करतात। आमी त्याच विचाराच्या धर्तेर हांगा अशें सांगूंक सोदता की एग्रीकल्चर आणि वॉटर रिसोर्स ही दोनूय खाती एका विचार बरोबर घेवन वता आसतना शेतां कशी सुजलाम सुफलाम करपाची हेच विचार घेवन गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हजे मित्र श्री रोहनबाब खंवटे हे सदांच वावुरतात।